राज्यात पदवी मेळोवपा मेरेन शिकपी तरणाटे व्हड प्रमाणात आसात। शिक्षण घेतल्या उपरांत हे पदवीधर नोकरी मेळोवपा खातीर आमदार, मंत्री, खासदार हांची दारां झरयतात। ते पुराय तरेन सरकारांचेर अवलंबून आसता। सगळ्याच जाणांक सरकारी नोकरी मेळप अशक्य आसा। हाचेर उपाय म्हणून राज्यांत आतां स्किल डेव्हलपमेंट पोर्टल ॲप तयार करतले। येता त्या 15 जुलैक स्किल डेव्हलपमेंट डे मनयतले। ह्या दिसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1000 तरणाट्यांक व्हर्च्युअल पद्दतीन मार्गदर्शन करतले, अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले। हांव दुकानार बसता म्हणपाक लागलो आनी दुसऱ्या जनरेशनान आपूण कांयच बिझनेस ना बरें म्हणटा तो। म्हणजे तूं दुकानाच्या तकलेंतलो विचार जर दुकान सोडून भायर करचोच नासत जाल्यार म्हणल्यार कशें जातलें। आज सेम वे म्हटल्यार भायर केदो व्हडलो बिझनेस आसा, आमी जर विचार करना जाल्यार कोण तरी दुसरो तो करतलो। आज ज्या पद्दतीन गोंय डेव्हलप जाता, ज्या पद्दतीन ऑपॉर्च्युनिटीज गोंयांत अवेलेबल आसा, त्यो म्हणजे टुरिझम क्षेत्रांत म्हण किंवा त्यो डायरेक्टली मागीर स्क्रॅप यार्डा पासून पावले इन क्रोड्स ऑफ बिझनेस आमी इमेजिनूय करूं शकना। इतको बिझनेस जो आसा पळय लोक घेवन करपाक लागलेले आसा। आमी आपले पारंपारीक दुकान त्याच म्हापशेच्या मार्केटांत बसला आनी तो म्हाका सांगता म्हणजे आपलो बापूय जाल्यार तो हांव चलयता म्हणून। हांवें म्हणल्यार वेगळो विचार करून हांवें ताका सिंपल एक एग्जाम्पल दिलें। हांव ते मुद्दामून एग्जाम्पल दिता। आमी गोंयचे मीठ आमचे मीठ जे आसले मीठ 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 म्हणून सगळ्या गाडी येवन भोंवताले, बरोबर काय ना। आतां डबो जाल्यार 400 रुपया। पयलीं आमचे कडेन 20 रुपया डबो आसलो। म्हाका कळ्ळो कित्याक ते माडाक घालता, म्हणजे आमच्या पप्पांनी पयर घेवन माडाक घातला शेतांत। माडाक सगळें घेवपाक घालता, 400 रुपया डबो मेळटा। आनी एक आतां ओल्ड गोवा नमक म्हणून एकट्यान पॅकींग केलां, पयर म्हाका मेळ्ळी ती। हांवें तिका आपयली, हांवें विचारलें, हांव म्हणलें कितें तर म्हणल्यार आपूण एमेझॉनचेर मार्केटींग करता, आपलें हें मीठ ऑल इंडियानी म्हणपालें फॉरेन कंट्रीनी विकलें वता। आनी तेणी क्लियर कट बरयलें, इट इज नॉट फॉर कन्झ्युमेबल, इट इज फॉर द एक्सटर्नल यूज पर्पज। हांवें म्हणलें कित्याक वापरता काय म्हटलें, तर म्हणपालें सगळ्या ब्युटी पार्लरांनी बी फूट मसाज दिवपाक हेजो वापर केलो वता। बाकीचे थोडे कडेन बॉडी मसाज करपाकूय नमक खूब कडेन वेगवेगळे यूज आसा म्हणपालें तेजें। एक ब्युटिफूल पॅकींग सामकें आनी डबो। प्रायस विचारली हांवें तेजी 450 रुपया म्हणलो। अशें सोफिस्टिकेटेड 450 रुपया हे प्लास्टीकच्या हेका। आनी आय एम डुईंग गूड बिझनेस म्हणटाले, देर इज गूड स्कोप म्हणपाले। म्हणजे हितून बायोडायवर्सिटीचो प्रोग्राम आशिल्लो, तिका आपयलें हांवें आमच्या हेका विरेश बोरकाराक सांगलें, तो म्हणलो आपल्या ताका म्हणलें सगळें जॉयन करून दिलें, ताका सगळें मीठ दी। ती म्हणल्यार आपूण सगळें घेता, तुजें जितकें मीठ तुमी तयार करता तितकें मीठ आपूण एक्सपोर्ट करपाक तयार आसा म्हणून आपल्याक मार्केट आसा। दिस इज अ सिंपल बिझनेस। कोणी विचारूच करूंक नासलो की हे पॅकिंग करून अशा पद्दतीन ताजें मार्केटिंग जातलें म्हणून। 40 कोटी रफली, 39 पॉइंट समथिंग, इट कम्स अराउंड 8 to 40 करोड। 40 कोटी आमी सरकाराक इन बाय वे ऑफ डिविडंड आसतलो, एखादे जे लोकांचे पयशे आमचे कडेन आमी लँड एक्विजिशनचे पयशे दवरतात त्या पयशाचो इंट्रस्ट आसतलो, किंवा चीफ मिनिस्टर CM रिलीफ फंडाक पयशे दिले आसतले। आनी त्यामुळे फॉर लास्ट 4 years आमी 40 कोटी ह्या वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान सरकाराक दिल्ले आसात आनी 52 करोड आमी टॅक्स फारीक केलो आसा। सो ऑल टुगेदर 92 करोड आमी दिवपाक शकता। आनी हे सगळें करता आसतना सरकाराक एखादें बरेंचदा आसता की गव्हर्मेंट कॉर्पोरेशन हें सुद्दां प्रॉफीट करपाक शकता, हें हातूंतल्यान तुवें। आनी त्यामुळे आमचे मुख्यमंत्री सदांच बरेंचदा सांगतात की EDC भशेन कोणाचेर डिपेंड रावप ना। त्यामुळे इंडिपेंडंटली एखादें कॉर्पोरेशन जर सुरू केलें जाल्यार त्या कॉर्पोरेशनाच्या माध्यमांतल्यान सरकाराकूय कितें तरी येवंक जाय। आनी त्यामुळे गेल्या 48 years भितरल्यान थोडेशे वयर सकयलूय जालें। मध्यंतरीच्या काळा भितर बऱ्याच जाणांक दिसलें की EDC सोडूनय कांय लोक VRS घेवनूय गेले बंद पडटले म्हणून। पूण एखादे हातूंतल्यान वेगळें जर सगळ्यांनी जर ठरयलें आसत जाल्यार ती EDC बऱ्या पद्दतीन वचूं शकता। हें बरें उदाहरण आसा। हांव तुमचो चड वेळ घेता, तेजें पूर्ण प्रेजेंटेशन हें आतां तुमच्या समोर हांगा दवरतलें, तो पर्यंत हांगा मुख्यमंत्री पावतले। आनी त्यामुळे हांव तुमच्या सगळ्यांचे गोंय भरल्यान आयिल्ले सगळे आमचे चार्टर्ड अकाउंटंट, लॉयर, एडवोकेट, सगळे बिझनेसमॅन, आमचे गोवा चेंबराचे सगळे पदाधिकारी वेगवेगळे तांकां आपयले। आमचे खास करून आमचे AG हांगा उपस्थित आसात, एडवोकेट आमचे पांगा BG, हांव तांकां हांगा वेलकम करता आनी परत एकदा तुमच्या सगळ्यांचें स्वागत करून म्हजें हांगा भाशण सोंपयता। धन्यवाद। गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीज, समृता खणगांवकर आनी संगीता ओली।